परीक्षा किती ना जॉब म्हणतो सगळ्यात व्हडलो प्रश्न एम्प्लॉयमेंट. त्यामुळं आणि काय नाही, एम्प्लॉयमेंट तर सगळ्यात मेजर. आणि किती आपलं चर्चा या मतदारसंघात म्हाका 99 निवडून दिलं सगळ्यांची परवानगी नव्हती. आज आमच्या मिटिंगेक म्हणतो लिडर आमचे प्रमोद मंदार व सारखं तरुण आणि टफ फाईट करपी इंडियन लिडर तो आज एका मिटिंगे असं तुळशीदास तर काय आपल्या मतदारसंघात रडण्याची करा प्रकाश असा जयप्रकाश असा उपस्थित तुम्ही सगळे 99 म्हाका तुम्ही निवडून दिले बाबू असं 99 या मतदारसंघात किती परिस्थिती असलेली तुमचं सगळ्यात खबर आहे. त्यांना गव्हर्नमेंट म्हणते सर्व्हिसेस नसलेली कोणा आपले ज्यांना लोक मिळतात त्यांना 2 तरी नोकरीला आहे बाबू म्हणतात 2. आणि गव्हर्नमेंट नोकरी नसलेले, रस्ते नसलेले, उदार पाहून नसलेले, लाईट नसलेले या मतदारसंघात तुम्ही मला संधी दिली, काम करता, आमदार झालो. लोकांचे आमदार झाल्यावर अपेक्षा वाटतात. आम्ही जी गरज असलेली ती सगळी कामं केली. 4 इलेक्शन झालं. 3 पार्टी तुम्ही आमदार करताना सगळे डिटेल आता उलयना. 3 पार्टी आमदार केल्या होत्या. 3 पार्टी आमदार आम्ही डेव्हलपमेंट विकास सगळीकडे पाहू. उरली किती एम्प्लॉयमेंट आणि एम्प्लॉयमेंट सुद्धा नोकरी सुद्धा म्हाका दिसता गोंयांत हांव विश्वजीत नंबर 1 आसा. 1000 नोकऱ्यो ह्या मतदारसंघात दिल्या. 1000. आता लोक किती म्हणतात बाबू तू त्या दिली आपल्या दिली, पण या मतदारसंघात नोकरी दिली बाहेर देऊ ना. एक घरातले 2-2 सुद्धा गेले पण बाहेर देऊ ना. आणि माझी नोकरी म्हणजे फुकट. इंजिनियर पोस्ट असून दे, ग्रामसेवक पोस्ट असून दे, सेक्रेटरी पोस्ट असून दे, पडलेले पोस्ट, मामलेदार असून दे, व्हिडिओ असून दे, हे पोस्ट फुकट देऊन तुमचा आमदार की गोय मला लोकांची नोकरी वयल्यान नाव पडले ते खबर आहे. हे नोकरी दिली तरीपासून आमचो एम्प्लॉयमेंट प्रश्न सुटूना. एम्प्लॉयमेंट सकाळी हांव ऑफिसान आयलो पेडण्यां पयलो लोक येतालो तो माझ्याकडे नोकरी मागता. बाबू डेव्हलपमेंट बी केलो म्हणटा बऱ्या भुरग्यांक नोकरी केन्ना मेळटली ती सांग. नोकरीचो प्रश्न येतो व्हडलो आसलो की सांगा या मतदारसंघात आणि म्हाका जाय आसलो नोकरीचो प्रश्न म्हणून काबार जालो. म्हणून या मतदारसंघात पयली म्हाका 2-3 इलेक्शन जाल्या उपरांत लोक म्हणपाक बाबू इंडस्ट्री येवपाक जाय, खंय तरी इंडस्ट्रियल भुरग्यांक काम लागतलें. हांवें तेन्ना विचार केलो इंडस्ट्री हाडच्या पयलीं हांव लोकांक उदकच दिवंक शकना, लायटच पावूंक शकना, हांव नोकरी कशी हाडटलो, हे इंडस्ट्री कशी हाडटलो, तेका उदक खंयच्यान दितलो, हे मेजर प्रॉब्लेम आसलेले. मागीर आमी चांदेर प्रोजेक्ट काडलो, सगळीकडे उदक पावयलें, रस्ते पावयले, इंडस्ट्री खातीर सगळी वाट वेगळी करून दिली. मागीर आमी मोपाचो जागो एकवायलो. मोपा म्हणजे एअरपोर्ट आयल्या उपरांत हांव समजलो की एम्प्लॉयमेंट प्रश्न आमचो खलास जालो. कारण हर एक मनीस जेन्ना ऑफिसान येतालो तो बाबू म्हणटालो डेव्हलपमेंट तूं करता कांय प्रॉब्लेम ना, पण आमकां नोकरी केन्ना मेळटली ती सांग. हो मेजर प्रश्न आसलो. त्याच्या खातीर हांव आमी एअरपोर्ट हाडलो. हे एअरपोर्टा वयल्यान हांवें सगळो पाठिंबो ताका त्या GMRाक आनी गव्हर्नमेंटाक दिलो. पण आमचे साथ काय जावंक ना. आमकां तेजी एडवांटेज मेळूंक ना, तेजो आमकां जितलो जाय तितलो उपयोग करपाक मेळूंक ना. आमचे भुरगे सगळे लागून ना. हांव म्हटलेलें की एअरपोर्ट जालो आनी एकूय भुरगो बेकार उरचो ना म्हणून सगळे कामाक लावतलो. जालें अशें जावंक ना. भुरगे खंयचे गेले, सांगलीतले गेले, खंयचोलीचे गेले, महाराष्ट्राचे गेले, अश्यो नोकरी दिली.
आणि मागे काढलो आणि त्यांच्यानी बीजेपी काढून मागा थंय घातलो काढलो सारखं कॅपिटल गेली 4 वर्ष काय काम या आमदाराचे कारण या आमदारा काम करून त्याचे हे काही हे पळले त्याचे एक्झाम्पल पळले या आमदारा पैसे मोडल्यात आणि वोट घेतले कारण तो म्हणता की पैसे देऊन वोट घेतले म्हणून आपण आणि त्याच्या खातीर आमच्या भुरग्यांक आणि आमच्या लोकांना त्रास पैशाचे वोट घेतला आणि तुम्ही वोट दिला म्हणता अजूनपासून सांगतो म्हणजे पैसे दिल्याने वोट घेतल्या म्हणतो म्हणजे आमच्या मतदारसंघात त्यांना पैशाचा व्यवहार नको आमच्या मतदारसंघात कामाचे रोड मिळाला मागे तो कशाने काम करतो तो झालो आमदाराने लुटपाट चालू केले चिऱ्याचे पैसे रेव्हेचे पैसे त्याचे जे होईल हे घातल्या ती क्रेशर घातल्या त्याचे पैसे असे रीती घरांचे पैसे प्लॉट करतात हे पैसे सगळे पैसे करपा पडले एम्प्लॉयमेंट बद्दल किती केले काय ना या रीती हो मतदारसंघ पाठी धोलतो पण पेट्यार करून उडयलो काहीच मागू शकणार नाही आमदाराकडे तुम्ही बोलवू शकणार अशी परिस्थिती करून या मतदारसंघात आणि 4 टाइम तुम्हाला निवडून दिलो कित्याक आणि काहीतरी काम केले म्हणून मी बेश्टोच मात कोणी निवडून दिना जी बोट टाकतात ते काम या मोपा भितर हे असे रोड केन्ना पावताले काय म्हणून तुम्ही स्वप्नांत तरी चिंतलेले काय म्हणून अरे एक रोड तर असा टेंडर नसताना रोड केला रोड जाय म्हटल्या जाय काम जाय म्हटल्या जाय म्हणून काय नसतो विकास डेव्हलपमेंट माझा प्रश्न असा होतो एम्प्लॉयमेंट आता त्यांनी सांगले नोकरी साठी आणि ते दिवपाक म्हाका इंडियन काढलं आणि मडगाव काढलं आपल्यासारखे जाऊन काढलं या मतदारसंघाचे नुकसान केलं 4 वर्ष आम्ही पळयले या आमदारांनी काय करू ना काम केल्यानं हांव पडलो या मतदारसंघात कामच जाऊ ना म्हणून पयस कॅब घेवपाक पडलो आणि आज या मतदारसंघात हांव आयला ती एकच आवाज उठोवपा एम्प्लॉयमेंट नोकरी म्हणजे हर एक घरात मेळपाक हो प्रश्न गेला आणि डेव्हलपमेंट म्हणतो जातलो त्याच्याबद्दल डाऊट ना विकास हो जातलो विकासात माझा हात धरपी कोणूच नसतलो बट डागेचे काम जातले म्हणून आमचो मेन मेजर प्रश्न हा तो एम्प्लॉयमेंट नोकरी आणि आज अख्ख्या गोंयांत तुमकां सांगता अख्ख्या गोंयांत नोकरी कोण दिवू शकता आमचो मतदारसंघ दिवू शकता नाही खंयचोच मतदारसंघ नोकरी दिवू शकना चीफ मिनिस्टर आसून ना व्हडलो आसून दी चीफ हो आमचो मतदारसंघ नोकरी दिवू शकता कित्याक म्हणटा हांव कारण या मतदारसंघात 1 कोटी स्क्वेअर मीटर जागो एक्वायर केला त्याच्या भितर 20 लाख एक जर एअरपोर्टा गेलो आसा बाकीच्या जाग्याचे कितें बाकीच्या जाग्यार कितले प्रोजेक्ट घेतले त्या कोणाक मेळटले कोण लागतलो कामाक एक जाणटी कोण आज हे जे जाल्यार हांवें पळयला आज खूबशे कॅन्डिडेट हांगा आयले तो कोरगांवकर आयलो तो दुसरो पार्सेकर आयलो तो कुडाळकर आयलो हेंची कितें हांव फाटलें बॅकग्राऊंड कितें हा कितें केला त्या लोकांनी ते सांगचे एक फाटी सी पयसो म्हणून यो आनी पयशे दिल्या उपरांत मतां दितले म्हणून समजा ही सवय केल्या हल्लेकाराक ह्या हल्लेकार जो आमदार हा ताका दिसता पयशे दिल्या मतां दुसऱ्याकय दिसपा लागला की हांकां पयशे दिल्या उपरांत मतां करतली म्हणून मागीर कितें निवडून दिल्या उपरांत कितें ह्या मतदारसंघाचें जातलें परत भुरग्यांक बेकार दवरतले परत भुरग्यांचे आनी कांय नाही आयकपी आणि हे जे हा पळय लोक जे हाय लेवलाचे आहात ते सिर्फ यूज जाल्या म्हणजे आपल्याक जाय ते आपलो फायदो घेतात सागळी कशे गेले आमचे नोकऱ्यो बिचोली कशे गेले आमचे नोकऱ्यो महाराष्ट्रात कशे गेले आमचे नोकऱ्यो हें चालपी कोण विधानसभेन आवाज उठोवपी कोण टॅक्सीवाल्यांचे प्रॉब्लेम येते जाले कोणे आवाज उठयलो कोणे कितें केलें काय ना अरे कितें समजल्यात काय म्हणून ह्या मतदारसंघात कोण ना म्हणून आली हे जावपाक नाका म्हणून हांव म्हणटा हे लोक जे आयल्यात
हे पैसे मोडपाक आणि फुडले आपले घराणे चलोवपाक भुरग्यांचे आणि जे कोण कारण एक पाटी दिले पैसे म्हणजे जालो आपण जालो आमदार आमदार जाल्यार ते पैसे परत हाडपा नाका ते खंयच्यान हाडटले मागीर कामां मागीर तुमच्यान कितें आयकतले हे बाबून करूं ना बाबून प्रमाणीकपणाने ह्या मतदारसंघात काम केलं आणि जे पोट दाखयले ती कामां खंयचेच काम आहे अशें दवरूं ना म्हाका रातची न्हीद पण नसलेली एक रस्तो सांगता तो केल्याशिवाय म्हाका हें जायनासलें त्या मतदारसंघात हांव कसो वयतलो कारण हांवें रस्तो करूं ना थंय तो पयलो जावपाक जाय आनी ह्या मतदारसंघात लँड एक्वायर करून करपी रस्तो म्हूण तो बाबू लँड एक्वायर करून आणि लँड एक्वायर करून जे रस्ते जातात पुढे ते दोळ्यात तेल घालून पळोवपा पडटा सेक्शन 17 सेक्शन 6 चे केन्ना लागतले केन्ना मुवमेंट करतले हें आमी काम केलें पण हे 4 वर्सां म्हाका जेन्ना मडगांव धाडलो ह्या मतदारसंघात फटयलो हे मतदारसंघ फाटी आलो हे दुःख दिसता कारण आमी कश्टान हो मतदारसंघ वयर काडला आणि लोकांनी म्हाका सुद्दां साथ दिल्या ती पयशान दिवना माझ्या मतदारसंघात एक पयसो पण मागपी नसलो काम बाबू हें कर हें आपल्याक करपाक जाय आज ह्या मतदारसंघात जशे तुजो तो समीर साळगांवकारान कशें धाडलो आमच्या मांद्रे गेल्लो तो समीर साळगांवकर भरपूर पयशे मोडटालो म्हयन्या रेशन दितालो सगळ्यांक पण लोकांनी साथ दिवना उडयलो मनशाक काम करणारो मनीस जाय आनी तो फुडें व्हरपी मनीस जाय हे पेडणेकरान दाखयलें पण ह्या मतदारसंघात आज स्थिती वायट जाली ह्या मतदारसंघात आल्लेकरान फटयले आणि मत घेतली पयशे दिवन तो आज तीच एडवांटेज घेवपाक आणि 3-4 जाण आयले आणि ते चान्स घेवपाक की आमी पयशे दिल्यार आमी मतां घेतली हे करपाक दिनात आमच्या भुरग्यांची लायफ फुडें आमच्या भुरग्यांचे फ्युचर अरे ह्या मतदारसंघात हांवें कितें करिनासतना दवरला आम्ही जेन्ना पळयताली महिला आज महिला आमच्या मुखार बसतात भाषण ऐकतात उलयतात ते ऐकतात नव्यान भाषण घरात बसून ऐकताली भायर येनासलेली आम्ही महिला मंडळ केली आम्ही फुगडी स्पर्धा हाडली आम्ही जे महिला मंडळा एक बरी कला बरे त्यांचे स्वर असलेले त्यांना आम्ही भजनी मंडळ त्यांच्या आम्ही मुखार हाडले भजनी मंडळा आणि भजन शिकोवपाक आम्ही मास्तर करतो आम्ही कोर्स कितलेशे महिला मंडळात केले महिला मंडळ आम्ही बाहेर काढली उलोवपाक लायली व्यासपीठाचे पंचायती भितर महिला मंडळात रिसर्च केले पंचायती जे असलेलो त्या पंचायती भितर सॅलरी मेळनासलेली सारखी 400-500 रुपयात थंय भुरग्यांक कामाक दवरताले आनी गव्हर्नमेंट सॅलरी केली आणि ते लेवल करून ताका मुखार हाडले तशेंच हर एक पंचायती भितर 5 मेंबरांक सॅलरी केली एक बाबू आसगांवकर तुमचो आमदार करपी आणि आज ते म्हणून आज चलता या मतदारसंघात हर एक मंदिरा फुडें व्हरपाक हांवें काम केलें मंदिरा हर एक हेजे भितर वाड्यार आणि मंदिराक हांवें ग्रँट दिले आनी मंदिर बांदून दिले कारण हांवें तें लागींसान पळयलें कारण म्हाज्या मतदारसंघात म्हाजे लोक येताले म्हाज्या कडेन आनी म्हाका कितें म्हणटाले बाबू 10,000 दी ना 5 ना म्हणलें सगळें हांव करता झगडून कायदे केले आणि अख्खे मंदिर बांधून दिवपाचे ही करपी बाबू आसगांवकर हो एकटोच तुमचो आमदार अख्खे गोंया भितर मला सांगचे खराब म्हाका सांगतालो बाबू हे कशें करता काय म्हणून तूं म्हणलें म्हाजें चुकलें हांवें केला लोकां भितर दिला खंयच्या वाड्यार अशें मंदिर हांवें बांदिनासतना दवरलें तुमी सांगचे म्हाका हें आमी केलें आज ब्युटिफिकेशनाक कोट्यांनी रुपया आमी घातले उग्यार दर तुगेले तोरशा दर तुगेले तुझे आमगेले इब्राहिमपूर दर तुगेले तुझे कोरगांव दर व्हडले मंदिर माझ्या हातीन जेन्ना पेडणे आयले पेडणे म्हाका म्हणपाक बाबू आमकां मशानभूमी जाय कारण पब्लीक मशानभूमी नसलेली जाय हांवें म्हणलें पयली मशानभूमी टुरिजमाचे पयशे काडून हांवें म्युनिसिपालिटीक दिले आनी मशानभूमी केली ते करपी बाबू आसा आज बाबू हांगा कित्याक आयला हांवें 4 वर्सां पळयले ह्या मतदारसंघात ह्या आमदाराक कामच करना आवाज लोकांचो आयकना
जे एअरपोर्टाचे इंडस्ट्री जावपा लागली, टॅक्सीवाल्यांची इंडस्ट्री जावपा लागली, वा जाप काढणं विधानसभेत एक आवाज ना. आणि बेकारी खातीर एम्प्लॉयमेंट बद्दल त्याचा कसलोच आवाज नाही. परत एक पाट्या उठोवपासून कायला या मतदारसंघात की जागृत राहा. आमचं काम जाय आमच्या भुरग्यांची बेकारी न जावपाक आणि हांवें काम केलं म्हणून हांव आयला. म्हणून 4 वर्सां पळयलो तेका आनी हांवें स्टॅप घेतलो की आतां हांव उणी रावचो ना. लोकां कडेन परत वयतलो, परत लोकां कडेन मागतलो आनी तुमच्या खातीर परत झगडपाक हांव उबो रावतलो. हांगा ह्या मतदारसंघात आमकां जाय तो आमचो एम्प्लॉयमेंट पळोवंक आनी होच प्रश्न घेवन हांव वयतलो आनी हर एक हेचो आवाज हांव विधानसभेत उठयतलो. हांव मागता तुमच्या कडेन सगळ्यां कडेन परत एक जाय आमच्या भुरग्यांक, परत एक जाय ही महिला मंडळां मुखार सरपाक जाय, परत एक जाय युथ आमचो फुडें सरपाक जाय, परत आमी एक जाय हर एक कडेन डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, परत एक फावटी आमकां हांगा फूल एम्प्लॉयमेंट म्हणटा आमच्या भुरग्यांक. आनी हो एम्प्लॉयमेंट प्रश्न नोकरीचो प्रश्न घेवन हांव पळयता. पण तुमचो एकवट जाय, तुमचो साथ जाय. काही लोकांक खुबशे जाणांक नोकऱ्यो उरल्यात. म्हाका हर एक सकाळी फुडें प्रश्न करता बाबू त्या दिली आपल्या कित्याक ना काय. तो प्रश्न घेवन आज आमी या आनी तुमी एकवटीन म्हाका तुमी साथ दितले अशें हांव आशा व्यक्त करता. आनी परत एक फावटी ह्या मतदारसंघाची नोकरी, ह्या मतदारसंघाची सेवा करपाक तुमी परत एक फावटी म्हाका विधानसभेत धाडटले अशें हांव आशा व्यक्त करता. आम्ही एखादा फुडें वयतले आमची उदरगत करप तुमचे विचार बाबूकडे मांडप ना. म्हणून आपल्याला ते घडवू शकतो. माझा ॲक्च्युली ह्या प्रश्न असं असं की आम्ही ही बैठक जी असा ती घोषणा न करता ती आपण चर्चा करत लोकांचे परिणाम समजून घेऊ आणि तसं त्याप्रमाणे बाबूने पुढे वचप तर लोकांना आमचे न्याय मिळतो. जसं आता आमचे हे सांगले प्रबोधन सांगले की बाबूचे काम तुका सगळ्यात मोबाईल आहे. बाबू हांव असं 4 टायम निवडलो, बाबू हा 4 टायम मंत्री जालो, आमदारूय जालो आणि बाबून जे कितें हांगासर त्या प्रमाणे काम करून ती साक्ष आसा आनी हांवूय आसा. आता बाबूंच्या कल्पनेसून बाबू हांगासर विकास कामां केले आणि जेन्ना आमच्या ह्या तरुण पिढयेक तेजे रोजगार मेळचो, प्रत्येक घरांत नोकरी जावची अशें विचारांसून बाबूने बरो प्लॅन करून हांगासर विविध तरेचे प्रकल्प हाडले. तातूंत एक मोको आहे आमी जमनी एक्वायर केल्या सरकार बाबू सरकारचो मंत्री आसलो आनी सरकारा कडेन विशय मांडलो लोकांक कितें जाय कितें नाका आनी ताच्या कल्पनेसून हांगासर जमीन एक्वायर केली आनी मोको एअरपोर्ट उबो जालो. त्याच बरोबर इतर प्रकल्प आयुष हॉस्पिटल येयले. मग आनी 2 प्रकल्प हाडलेले हांगासर. एक आसलेले आमचे रवींद्र भवन, दुसरो आसलो क्रिकेट स्टेडियम. ते बाबूचें कितें आसलें की बाबू गांव आनी विकास कामां पावयली कार्यक्रमांत. लोकांचे बरी सुविधा आसता जावं उदक जावं लायट रस्ते जावं आपूण बऱ्या प्रमाणात केल्ले आसा तेच काळा प्रमाणे. आनी बाबून तातूंत मग विचार कितें केलो हें सगळें आपूण करतना घरांतल्या भुरग्यांक नोकरी मेळची तांचें घर चलचें असो विचार दवरून बाबून एक बरो जे विजन घालें. म्हणजे आमी कितें म्हणटा मनशाक दूरदृश्टी आसता तशा तरेचे विजन दवरून बाबून एक प्रकल्प हांगा पेंडर हाडले जेणे करून आमच्या फुडल्या पिढयेक हांगा नोकरी मेळची, हांगा रोजगार मेळचो, ताचें घर चलचें अशें तरेन बरो विचार गव्हर्मेंटीन हाडलेलो. पण आमी आयज पळयलें जाल्यार तितल्या प्रमाणात कितें जालें 2022 जेन्ना एअरपोर्ट जेन्ना सुरू जालो पळय तेन्ना बाबू हांगा आमच्या मदीं नासलो आमदार. आमच्या पक्षान दुसऱ्या म्हणजे तिकेट येयल्या पूण उडयले आनी बाबू पक्षाचो कार्यकर्तो बाबू पक्षाचे आयकून बाबू ते मडगांव रावलो आनी बाबू दिसलेले की आपूण जो एक प्रकल्प हाडला त्या प्रकल्पासून ह्या लोकांक खरोच न्याय मेळटलो की ताकाय दिसतालें. पूण तशे तरेचें वातावरण आमी सगळ्यांनी अनुभव घेतलोय तशें कांय जावंक पावोंक ना. आतां कितें आसा आतां हेच्या फुडें आणखी फुडल्या 5 वर्सां ज्या जागेचेर प्रकल्प येतले ज्या जाग्यार ऑलरेडी सरकारान एक्वायर केल्या थंय खुबश्यो लोकांक संदी आसतल्यो. त्यो संदी जर आमकां जर परत मेळोंक जाय जाल्यार कोण तरी आमचो आवाज जो आसा पळय तो उठोवपी जाय. आवाज म्हटल्यार कसो रस्त्यार बोवाळ मारून आमचें काम कितें आसता की असेंब्ली त्या लोकांचे प्रश्न मांडून सरकारा कडेन सगळ्यात मुखेली आमचो मुख्यमंत्री ताचे विशय दवरून त्या लोकांक न्याय दिवपाचो बाबू प्रयत्न करतो. असो कोण लिडर जाय जो अनुभव आसतलो जो उलोवंक शकता. म्हणून हांवें असो विचार केलो
हांव म्हाका बरी वळखता आसतली हांव कृषीराज गांवस हांव सांजेचो 3 टायम निवडून आतां पंच आसा फाटीं सरपंच जातलो हांवें गेल्या 15 वर्सां प्रत्येक गांवांनी काम केलें आनी आजुनूय म्हाजें काम चलता तुमचें काम चालू आसा सो लोकांचे प्रश्न लोकांचे इंटरॅक्शन म्हणजे खूब व्हडल्या प्रमाणात आसा सो लोक आतां म्हणटा की फाल्यां समजा सरकार चालू आसता सरकार येवप कामां करप पूण आमच्या लोकांक जर न्याय मेळटलो जाल्यार म्हाकाय दिसलें की असो कोण तरी व्यक्ती जाय बाबू सारको जेका समाजा प्रती जाण आसूंक जाय जेका अनुभव आसूंक जाय आनी जेका कडेन पद आसूंक जाय की बाबा आपणें काम म्हाका करतलो म्हणून तें शक्य आसा म्हणून हांवेंनूय थारायलें की पेडण्याच्या विकासाक पेडण्या लोकांक न्याय मेळपाक आमकां एक संद आसा की आमी जर बाबूच्या फाटीर सक्षम उबे रावले जाल्यार बाबू निवडून येतलोच हातून कांयच दुबाव ना कित्याक हांवूय मातसो अभ्यासक म्हाजो हॉटेल वेवसाय हांव काम करता आनी प्रत्येक गोष्ट आमी बजेट करता प्लॅनिंग करता सो म्हाकाय तेचेर अभ्यास आहा आनी हांवें तातूंत अभ्यासूय केला आयचे जे आमदार आसा वा इतर लोक जे रावता तातूंत म्हाका पूर्ण ठाम केलेलो आसा की ह्या इलेक्शनाक बाबू निवाडटलो हातून मात्तूय दुबाव ना म्हणजे 100% गॅरंटेड की आमी कोंकणी उबे आसा हांगाचे लोक सो फक्त कितें आसा तुमच्या लोकांचो आमकां साथ जाय आनी खऱ्या अर्थान आतां जर आमची फाटली पिढी आसा ताका जर खरो एक न्याय मेळटलो म्हणजे यंग भुरगे आसा तुमची फुडली पिढी आसा तांकां जर पेडण्यान लागता सुद्दां न्हू तर कोण तरी आमकां जाय जो आमचो आवाज वयर पावयतलो आनी तो म्हाका दिसता बाबू आजगांवकर अशें हांव मानतां अशें म्हाजो पूर्ण खात्री आसा की आमच्या लोकांक जर न्याय मेळटलो जाल्यार आमकां बाबूचो मनीस जाय जेका कडेन आमी कितें उलोवंक शकता जेका कडेन आयकपाची पद आसा आनी तो आजुनूय म्हणटा ह्या वयार सुद्दां कृषीराज तूं सांग कशें करूं दिसता तशें आमी करुया असो म्हाका दिसता हांवें तरी म्हज्या हांवें आतां कितल्या लोकांक आवाजला हांव 2012 पावला 17 पावला आयज 27 अशें इतलेशे लोकांक म्हाका संपर्क आसा पण असो लिडर जो गोंयचो डेप्युटी सीएम जावन सुद्दां आयज सुद्दां आमकां सांगता कृषीराज तुका जर तें दिसता जाल्यार आपल्याक सांग तशें आमी करुया हाचो अर्थ कितें की तो आजुनूय लोकां प्रती तेचे जो दृश्टीकोन आहा पळय तो एकदम खरोच बऱ्या तरेचो आसा लोकांचो ताका दिसता की म्हाका कितें वयर काडचें म्हणून अशा तरेच्या विचारान बाबू आयज काम करता म्हणून तुका सगळ्यांक खबर आसतली हांव आजुनूय बीजेपीक वावरता हांव बीजेपी माजी मंडळाचो अध्यक्ष आजुनूय आयज सुद्दां हांव बीजेपीच्या कमिटी मेंबर म्हूण आसा पण बाबूय बीजेपीन आपल्या कारणान म्हाका पूर्ण खात्री आसा की आमी लोकांक जर थारायलें जाल्यार बाबूच्या सहकार्यान आमचे जे कितें प्रॉब्लेम आसतले जो कितें आमकां विकास करूंक जाय वा पेडण्या सामाजाक कितें करूंक जाय तें आमी करूंक शकतले जाल्यार फक्त आनी फक्त म्हाका दिसता बाबू आजगांवकर हो एकूच व्यक्ती आयचे वेळी आसा जो आमकां आयज खऱ्या अर्थान न्याय दिवंक शकता बाकीचे उमेदवार आमी हांवूय जाणा यश वेळेकर सगळे येतात की आमी खूब अनुभव घेतला आनी म्हाका दिसता म्हाजो नेटवर्क जाल्यार खूब व्हडलो आहा सो आतां जे उमेदवार कोण येता सांगता पळय हातून हांवूय खूब अभ्यास करता म्हाजी पूर्ण खात्री आसा की ते फक्त इलेक्शना पुरती आसता तांचो मागीर कांयच आमकां फायदो जावचो ना आनी ते म्हण फाल्यां आमकां खंय तरी कोणाक कोण म्हणचो जाल्यार बाबा आमकां पयलीं सांगलेलें आयज तरी बाबूच्या वांगडा हांव आसा तुमी सगळे लोक आसा बाबाचे लोक आसा राहुल आमची माजी सरपंच आसा ज्ञानेश्वर आसा बंदर आसा तुमी इथे कितके लोक आसा आकाश भाई आसा वा ह्या सगळ्यांक बाबूचो अनुभव आसा जेणे वयल्यान बाबू इतके वर्सां काम केलां आनी ते जाणा बाबू म्हटल्यार कितें तो कांय तुजी गरज ना पण हांव एक नवीन पिडयेंतलो तुजो अभ्यास करता अभ्यास करता थोडेशें हांव मॅचिंग करता त्या आदार करून सांगता हांव की आमकां सगळ्यांक जर पेडण्या बऱ्या तरेन व्हरोंक जाय आमकां जर न्याय मेळोवंक जाय आमचे जे कितें थोडेशे गोश्टी अप्रूव करतलो जाल्यार म्हाका दिसता बाबू आजगांवकर एकमेव हाचे कडेन आसा जो आमकां पेडणेकारांक न्याय दिवंक शकता हांवें तुका सांगलें ही मिटींग जी आहा ही भाशण न्हू पण चर्चा करप हांवें म्हाजो तुका विचार मांडलो हांवें तुमचे कितें विचार आसतले तुमी ते बाबू कडेन मांडात कित्याक हांवें बाबू म्हाजे जे कितें विचार म्हाज्या मनांत आसा बाबा कडेन क्लियर केले की बाबा कितें दिसता आसा आनी स्वता हांवेंय पळयलें आनी बाबूचे विचार बाबूची पद्दत आनी बाबूचे जे नेटवर्क आसा तो एक खरोच बऱ्या तरेचो आसा म्हणून हांवें म्हाजे तुमचे कडेन प्रयत्न केलो तुमचे कितें विचार आसा तुमी डिस्कस करात त्या बद्दल बाबू तुमचें उत्तर दिवनी आनी सगळे लोक आमी हे एक वटीन रावत आनी इलेक्शनाक आजून खूब टायम आसा ह्या सुमार खूब लोक येतले
खूप लोक येतले समजा आम्ही ह्या करते सुद्धा आम्ही पयलें जाता पण शेवटी जर कोणाक तरी काम करतलो जाल्यार कोण तरी जबाबदार जाय पडटा जबाबदार आनी ती जबाबदारी आमी घेवपाक तेजे बाबूचे जबाबदारी आहे आनी कित्याक बाबूचेर म्हाका विश्वास आसा आनी तेणें केल्लें काम म्हणजे तुमच्या भितर आसा आनी बाबू हे करूं शकता हाचो म्हाका पूर्ण म्हजो अभ्यासाक सांगता सो परत एकदा ह्या म्हणजे निमित्तान हांव तें सांगतलो तुमच्या मनात जे कितें विचार आसतले तुम्ही ते अवश्य बाबू कडेन मांडात आनी मागीर बाबू कडेन तुमकां चर्चा केल्या नंतर आमी हे घेवन फुडें वचाय आनी येणाऱ्या सकयल इलेक्शनात आमी सगळे मेळून बाबू विजयी करपाक जातलो दुबाव ना पण तुका आमचो वांटो हक्काचो जाय त्या बाबूक ह्या बाबूक खावंक जाय बाबू हें जावंक जाय आनी तरच ते बाबू करताय म्हाकाय खबर आसा त्या प्रमाणे आमचो अधिकार दवरपाक आमी सगळे एंडोर काम करया अशी अपेक्षा करतात सगळ्यांचा देव बरें करूं. 4-5 वर्षात गॅप पडलेले म्हणजे सगळ्यांचे लाडके माजी आमदार माजी डेप्युटी सीएम बाबा सगळे व्यासपीठार उपस्थित मान्यवर तुम्ही सगळे ग्रामस्थ जसे प्रमोद परब आणि तुळशीदास गावाने सांगले तेच माझे विचार आहात की आयज आमचे फ्युचर जनरेशन फुडली आमची पिढी जी आहा स्पेशल तुम्ही यंग भुरगीं आयज तुमच्या खातीर जर कोण कितें आतां फुडें करतले मेन आमचे जॉब आसात थोड्या भुरग्यांचे बिझनेस आहा तर धडपडणारो एकच नेतो म्हणटा तो आमचो बाबू आजगांवकर आम्ही सगळ्यांची कामां पळयली येतात सांगतात पण फुडें ते कामां जायना आमी आमच्या भुरगेपणापासून खूप जाण असे उमेदवार येऊन गेले पण धमक जी आहा ती तपासना ती आमच्या घराकडे आसा सो जर फुडलो जर विचार जर करतलो जाल्यार आज आमकां सगळ्यांक एकजुटीन रावून येणारे आता इलेक्शन केन्ना लावू शकता दिवाळी जावं की डिसेंबर केन्ना घडोवं शकता आमी सगळ्यांनी एक जावन एक बरो विचार करूया आनी आमच्या भुरग्यांच्या गांवाच्या आणि पेडण्याच्या विकासा खातीर आमचो विकास करूच म्हणटा तो आजगांवकर सर हेच्या फाटल्यान सगळे रावले जर तुमचे कितें सांगले तुळशीदास गांवकर तुमचे कितें म्हणणें आसा कितें सजेशन आहा तुम्ही सांगा डिस्कस कर की आज डिस्कशन केल्याच्या फुडें आमी वचोंक शकना सगळ्याच गोष्टी आमी सांगता अशें जायना तुमी थोडे सांगो कितें डिफिकल्टी आहा समस्या तेचेर आमकां फुडें सोल्युशन काडपाक जाय तर आयज जर आमी जर एक बरो जर प्लॅनिंग जर करतले जाल्यार फुडें आमकां इलेक्शन जाल्यार आमकां इजी वतले सगळ्यांचे विचार तुम्ही ऐकून घेतल्यात आणि याच्या पुढे तुम्ही तुमचे समस्या ते सांगा आणि एक राऊंड आम्ही फुडलो विजय म्हणटा तो विजय त्यांचा जातलो ते पण प्रत्येकान हक्काच्या म्हणटाचो साथ तुमचो आमकां सगळ्यांक जाय पडटलो आणि तुम्ही आमी सगळे एक जावन फुडें आमी सराच्या फाटल्यान उबे रावया इतलें सामाजीक दोन गांवकर तशेंच आमची तेंचे सहकारी आयज हय करमळी वाड्यार जमले त्याच प्रमाणे करमळी वाड्यार सगळ्या महिलांनी तशेंच सगळ्यांनी साथ दिली आणि बाबूची जी काय उतरां होती ती एक शांत ऐकलेली त्याबद्दल सगळ्यांक तुका दिलगीर सगळ्यांचे आभार मानता बाबूने फुडें इलेक्शनात फुडें सरत आमी तुज्या बरोबर आसतली सांगता आनी तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.